13 मतदारसंघांनी मायग्रंट वोट बँक गोंयकार चल्लो मायनॉरिटीत. मायग्रंटां आड पावलां उखलता जाल्यार काँग्रेस आपाकडेन युती. गोंयकाराची व्याख्या थारावची. मनोज हिडॉन. मराठी राजभाषा निर्धार समितीचो पणजे निर्धार मेळावो. मराठीचो गजर, सरकारी कामकाज, जॉबांनी मराठीची मागणी, चळवळीचें फुडारपण सुभाष वेलिंगकारा कडेन. टॅक्सीवाले घेतात देमाईज भाडे. टुरिस्ट टॅक्सींनी भोवंक सोदिनात. सहकारी सोसायटींनी ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस सुरू करची. लाव जातलो. मुख्यमंत्र्याचो उलो. एके एक्स्टॉर्शन केसींतलो मुख्य आरोपी इमद खानाक दिल्ली सावन अटक. मुंबय विमानतळावेल्यान पळिल्लो. म्हापशे पुलिसांनी आरोपी खानाक परत केली अटक. नेस्ले कंपनीत 8 ते 15 दिसांचो ब्रेक दिता सांगून 20 कामगारांक उडयले काडून. परत घेतलेच नात. काडिल्ले कामगार सांखळे धरण्यार. केंद्र सरकार बुधवारा 2 एप्रिलाक वक्फ मंडळ विधेयक हाडटा लोकसभेत. जेपीसी उपरांत 14 दुरुस्त्यो. मुस्लीम संघटना आक्रमक. चर्चीचो वक्फ विधेयकांतल्या सुधारणांक तेंको. प्रधानमंत्री मोदी नागपुरात आरएसएसाच्या हेडक्वॉर्टर्सात केल्लो आपलो रिटायरमेंट आनी उत्तराधिकाऱ्या विशीं उलोवंक. सेना युबीटीचो दावो. फुडलो प्रधानमंत्री खंय महाराष्ट्रांतलो. म्यानमारात भूकंपात 2000 वयर लोकांक मरण. 3500 वयर जखमी. बँकॉकात अंडर कन्स्ट्रक्शन आशिल्ली 33 माळ्यांची इमारत कोसळ्ळी. बांदिल्ली चीनी कंपनीन. नेपाळात परत राजेशाही लागू जावची म्हूण आंदोलनां. निदर्शक काठमांडूत. पुलिसांची ब्लॉकेड. प्रधानमंत्री ओलीची आदल्या राजाक शिटकावणी. अमेरिकेबरोबर अण्विक कबलात करात. ना जाल्यार बॉम्ब हल्ले. ट्रंपाची इराणाक शिटकावणी. इराणाची अमेरिकेक क्षेपणास्त्र हल्ल्याची शिटकावणी.